आता गव्हर्नमेंटाने एक एक्सपेरिमेंट करून पळयला की लोकांक त्रास जरी जालो न्हू गेल्यार लोक त्या त्रासान परत हे जायना पिकार जायना परत तेंकाच निवडून दिता रिएक्ट जायना तेंकाच निवडून दिता तेंकाच व्हडले म्हणटात कांयच ना चिड्डून घाला लोकांक कांयच फरक पडना जेन्ना काम कंप्लीट जातले पळय ह्या स्मार्ट सिटीचे तू पळयतलो प्रत्येक जाण वचून थंय सेल्फी घेवपाक सुरू करतले जे लोक गाळी धांवताले पळय आमच्याच कडेन आसतले कॅमेऱ्याचेर उलोवपी काय खूब जाण लोकांक कितें लोकांक सरकारान वाड लायला हें तेच फाल्यां थंय सेल्फी घालतले हें सगळें सरकाराक खबर आहा गव्हर्नमेंटान आपले फोकस सारको दवरला मेजल्या सारखे मेजल्या आनी एक मेजल्या एक करून मेजल्या कळ्ळें तुका कांयच फरक पडपाचो ना आमी एज अ पिपल म्हणून आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी विसरल्या आनी तेचे परिणाम आमी भोगतात बस नथींग तेजेर आमी कांयच करूंक शकयना तू म्हणटा ना सेल्फी काडटले आनी मागीर कितें प्रोटेस्ट करतले ना तेच म्हणटा आतां निदान जे कितें चल्लां पळय तें तरी स्ट्रीमलायन करा न्हू ते स्ट्रीमलायन करपाक तरी कितें तरी करपाक कांयच ना लोकांची पीपल आर पणजेन व्हडले व्हडले आदोगाद पणजेन रावतात जज पणजेन रावतात एक सुद्धा पीआर तुका खबर आसतली आमी जेन्ना फनियस्ट पार्ट तुया म्हळे म्हणून 27 तारखेसान असेंब्ली सेशन आसा ही जर अटल सेतूची परिस्थिती तशीच उरली जाल्यार 11:30 तुगेले सेशनाक कितले जाण पावतात आनी कितले जाण लेट पावतात ही परिस्थिती पळोवची पडटली जज आनी हे कितें अख्खी एडमिनिस्ट्रेशन जाका आमी सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा इतले वेळ ते अख्खे एडमिनिस्ट्रेशन असेंब्लीक आसतले तेच टायमार असेंब्लीक पावता काय ना ते पळोवया मिनिस्टराची कॉन्वॉय कोणूच स्टॉप करूंक शकना तू सो दिस विल बी व्हेरी इंटरेस्टिंग जॉय आता हेलिकॉप्टर येयला नो दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग आता हो आमकां सामान्य मनशाक आमी सामान्य मनीस आमकां सामान्य मनशाचो थर्मोमिटर कितें जाल्यार हे 27 आनी 28 आनी 29 हा सारकें न्ही ह्या दिसांनी आमकां कळटलें की जर सामकी स्मूथ ट्रॅफिक मॅनेजमेंट जाली दोन्ही ब्रिजाचे आलतडीन आणि पलतडीन जाल्यार आमी समजूपाचे की तुम्ही आमकां काडून पपाईक बांदल्या म्हणून सगळे लोकांक काडून पपाईक बांदल्या म्हणून आणि जेन्ना तुमगेले व्हीआयपी येतात तेन्नाच तुमगेली सिस्टम काम करता तेन्नाच तुमची ऍडमिनिस्ट्रेशन काम करता ना जाल्यार आमी गेले तेल दिस इज गुड हा जयल आमी सारखे तुगेले 27 28 29 30 तारखेक पळोवया की ट्रॅफिक मॅनेजमेंट कशी जातली आणि मुद्दम पळयतले हे हांव सगळ्याक सांगता आणि ना जाल्यार एक काम करा आमची भशेन ट्रॅफिकार रावात तितलोच वेळ रावात आणि असेंब्लीक पावात जर तुमचे खातीर तुमकां दिसता की सामकी स्मूथ ट्रॅफिक अरेंजमेंट करपाक जाय म्हणून जाल्यार आमच्याय खातीर ती फाल्यां सावन करा बरोबर न्ही इतलेंच सामकें मागता